नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। हवामान खात्याचो अदमास थारलो खरो। म्हापशां, दिवचल, हळदोणे आनी सांखळे पावसान लायली हजेरी। भाजपाकूच मेळटले लोकसभेचे दोनूय जागे। प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन उक्तायलो विश्वास। उदका पायपलायनीचे दुरुस्ते खातीरूय हाडटले ॲप। भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालाची म्हायती। 58व्या वर्सा निवृत्त जाल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनाचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर स्थापन करतले पेन्शन विभाग। मंत्रिमंडळ बसकेत जालो निर्णय। 250 MLD प्रकल्प उबारून भागयतले उत्तर गोंयची उदकाची तान। मंत्री सुभाष शिरोडकाराचे आश्वासन। आणि पणजेच्या नव्या सिवरेज लायनीचे काम पावसा पयलीं जावचें ना पुराय, सांगता भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल। आता पळयात खबरो विस्तारान। हवामान खात्याचो अदमास खरो थारलो। मोचा चक्री वादळाचो गोंयांत परिणाम दिसून आयलो। म्हापशे, हळदोणा, दिवचल, सांखळी धरून प्रियोळ आनी हेर वाठारांत पावसान हाजेरी लायली। मंगळाराय, मडगांव आनी वास्को शारांत पावस पडिल्लो। कालच्यान दमट हवामान आशिल्ल्यान पावस झडटलो असो अदमास आशिल्लो। गरमी हिस्पा भायर वाडिल्ल्यान लोकांक मातशी थाकाय मेळ्ळ्या। अचकीत आयिल्ल्या पावसाक लागून खुबशा जाणांक बिल्डिंगो आनी दुकानांचो आसरो घेवचो पडलो। अचकीत आयिल्ल्या पावसाक लागून दिवचलच्या सप्तकी बाजाराचेरूय परिणाम जालो। विक्रेत्यांक आपले सामान धापून दवरचे पडले। विधानसभा वेंचणूक आसूये ना जाल्यार नगरपालिकेची वेंचणूक। गोंयकारांनी भाजपाक मतां दिवन भाजपाचेर तांचो आशिल्लो विस्वासाचो कौल आमकां दिला। ताका लागून होच कौल आमकां लोकसभा वेंचणुकेंत मेळटलो आनी लोकसभेच्या वेंचणुकेंत गोंयची दोनूय सिटी भाजपात जिखतले असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केला। जाल्यार लुइझीन फालेरो भाजपाच्या संपर्कात आसा, मात ताचो अर्थ ते पक्षात प्रवेश करतले अशें जायना, अशें विधान भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन केला। समेस्त गोंयकार हे भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा, कारण हे उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा दोन्ही वेगवेगळ्यो म्युनिसिपालिटी आशिल्ल्यो आनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात तांच्यांनी बहुमत भारतीय जनता पार्टीच्या दिले। गोंयकारांचो कौल हो भारतीय जनता पार्टीच्या वाटेन आसा। दोनूय सीट उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा हे आमी भारतीय जनता पार्टी निवडून येतले म्हणण्यापेक्षा लोक निवडून दितले हे हांव म्हणटा। लोकांचे सहकार्य आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात आसा। मोदीजींचेर लोकांचो प्रेम आसा आनी गोंयांत जो विकास फाटल्या 5 वर्सांत कार्यकाळात आमी करपाक शकले, मोदीजीच्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळात करपाक शकले, हो विकास आमी फाटल्या 50 वर्सांक करूंक शकूंक नाशिल्लो। त्या खातीर लोक जे आसा ते भारतीय जनता पार्टीक लोकांनी मतदान करतले हेजी हांव आशा व्यक्त करता आनी करचे अशें हांव लोकां कडेन मागता। भारतीय जनता पार्टी गेल्या 2 वर्सां पयलीं सुरू केल्ली आसा ती तयारी। 1 वर्स आमचे 5 सदांच कशें आसता, एक निवडणूक असेंब्ली सोंपली की आमी इमिजिएटली लोकसभेची तयारी सुरू जाली। आनी ह्या फावटी मार्जिनूय तुमचो चड आसतलो म्हणून आयकपाक दोन्ही आमी निवडून येतले। गेल्या वेळार मातशे आनी येता हातून मातशे कमी पडले, पूण ह्या वेळाचेर आमी दोन्ही जाग्या भितर भारतीय जनता हे रुमर्स तुमी सेंट्रल रुमर्स ते कारण अशें कांयच ना न्ही। हांव प्रदेश अध्यक्ष, त्यामुळे हांव गोंयभर फिरप आसता आनी जबाबदारी आसता ती सगळे कडेन ते निवडून येवंक ते म्हण हांव काम करता आनी म्हजे रुमर्स ते कांय नासता। आनी सावथान कितें गड हे करपाक पयलींचे जे कोण आदले काँग्रेसचे लिडर्स आसात तांकां कितें तरी भितर घेवपाची कांयच ना। पळय आमी आमच्या पार्टीच्या ऑर्गनायझेशनाचेर ज्या तरेन लोकांचो एकंदर मूड जर पळयलो
पळय जाल्यार दक्षिण गोवा उत्तर गोवा आमी भोवमान दिवना. लुईजीन फाल्यारोय तुमच्या कॉन्टॅक्टान आसा मातशें? खूब जाण आसतात ते कॉन्टॅक्टान आसा वेगळे तांकां प्रवेश घेवप काय न घेवप हे अजून तशें कांय निर्णय ना. त्यामुळे म्हणजे आमच्या ह्या संदर्भात कोण काय काय पूण उलोवना. मॅक्सी पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट बीजेपी कडल्यान आमकां आमचे एक्सपेक्टेशन आमी जिखता जाल्यार आमी 100% ठाम म्हणून सांगपाक शकता. रस्त्यावयली फोंडकुलां पुरोवपा खातीर जेट पॅचर ॲप काडिल्लो. तेच धर्तरेचेर आतां फुटिल्ल्या उदकाची पायपलायन दुरुस्त करपा खातीर ॲप फुडल्या वर्सा काडटले. जातूंत लोकांनी फुटिल्ल्या पायपलायनीचो फोटो काडून धाडपाचो. भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी येवन दुरुस्त करतले, अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिली. जल जीवन येवजणे अंतर्गत सावर्डे मतदारसंघातल्या दाबाळ, मोले आनी साकोर्डा वाठारांत उदका प्रकल्पाचे उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. इंट्रोड्यूस केल्ले संकल्पना बरीच चल्ल्या आनी तितूंत भितर हांव लोकां कडेन तुमचे प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक विनंती करतले की प्ले स्टोरा वयल्यान जो प्ले स्टोर आसा ॲप तेजे डावनलोड PW ॲप आसा येल्लो कलर, तो डावनलोड करून फक्त फोटो काडपाक जाय आनी धाडपाक. फुडल्या आपणाचें काम तें सिस्टम करता. सो हेजे खातीर हो आतां इंट्रोड्यूस केला. फुडल्या वर्साक म्हणल्यार आमी उदकाचे पायपलायन जी फुटल्या तेय करतले. ज्यो गोष्टी PW लोकांचो सपोर्ट नासतना आमी फुडें वचूंक शकना. हें न्ही की आमचे लोक काम करना अशें हांव म्हणना. आमचे लोक सगळे PWचे काम करता. फक्त कितें आसा तांकां मातशें एक धाडोवपा पडटा. सो हे धाडोवपाचें काम म्हाजेच न्ही, आमचे सगळे सिवील सोसायटीचे आसतले. आनी जे लिकेजीस आसा आज आमकां 35 to 40 NRW म्हणजे नॉन रेव्हेन्यू वॉटर जाता. पयलीं उदक दिवपाचें काम टार्गेट दवरलां आनी NRW वॉटर म्हाका दिसता 2024 जाता म्हणल्यार ते ऑलमोस्ट 20% हाडपाचें काम हांव करतलो. अशें करून आमी सगळ्यांनी जर सोसायटी सिवील सोसायटी जर काम करपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो गोष्टी आमी बऱ्या खातीर लोकांक डिलिव्हरी करूंक शकतले. 58व्या वर्सा निवृत्त जाल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनाचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर पेन्शन विभाग स्थापन केला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण हो निर्णय घेतला, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच मये भलायकी केंद्रा खातीर 2063 चौकण मीटर जागो दिवपाचें कॅबिनेटीच्या बसकेंत पास केल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगलें. तशेंच IPHBन 2 पदां खातीर कंत्राटी पद्दतीन नोकऱ्यो दिवपाचें थारिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. Proposal for the transfer of the government land for the primary health center Maye, ताच्या खातीर 2063 square meter. Approval of the appointment of the various GSIDC contractual staff. तो आसा एक्झिस्टिंग ताकाच एप्रुवल दिल्ले आसा. वर्क ऑफ द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द गोवा हार्ट एट पेंजीम तो 10% आशिल्लो, तेजो टेंडर जाल्लो, तो ताका वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेन्शन सेल टू एक्झामाइन एंड व्हेरीफाय द डिटेल्स ऑफ द प्रीमॅच्युअर रिटायर्ड एम्प्लॉईज पर्सन बाय द हायकोर्टान जेंची ऑर्डर दिल्ली फाटले, तांचो पेन्शन सेल सेपरेटली फॉर्म केला आनी तांची सगळी डिटेल्स करपा खातीर पेन्शन सेल काम करतलो. Proposal filling of the 2 post lecturer in IPHB, okay, contractual भरपा खातीर IPHB. Proposal filling of the 3 posts of the tutor and assistant lecturer in Goa Medical College contractual basis चेर घेवपा खातीर. Okay. Proposal for the independent dedicated IT cell in the chief election office, separate IT cell appoint केला. जेट पेचर मशिनाचो एडिशनल आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर घेतलेले, ताका एप्रुवल दिल्लें आसा. Post facto expenditure approval of the World Ayurveda Congress, so it is 38 lakhs. Okay. Kala Bhavan Sakwale, आमी temporary position जे Indian Bar Council of India हांच्या खातीर दिला for the legal education and research purpose. Okay. There is an amendment in the business of the government of Goa allocation rule and amendment. Goa Gazetteer Department जे फॉर्म केला तितूर वेगवेगळे allocations केल्ले आसा. Proposal of the transfer of the government land of 200 square meter in for 4 mobile towers in South Goa. केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेगवेगळे कडेन मोबायल टॉवर घालपा खातीर गव्हर्मेंट लँड आमी एलोकेट केल्ली आसा. कांय प्रमाणात उदकाचो उणाव सगळ्यांकूच आशिल्ल्याची गवाय उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिली. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत तो उलयतालो. तशेंच 250 MLD प्रकल्पाचें काम पुराय जातकीच उत्तर गोंयच्या उदकाची तान भागतली, अशें ताचें म्हणणें. तेच बरोबर ओपा लागीं कुर्टी हांगा उदकाचे स्त्रोत सोदपाची प्रक्रिया सुरू आशिल्ल्याचें मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें.
आतां तितले मोठ्या प्रमाणात उदकाची सोय ना, पण उदक आमकां डेली 3 वरां 4 वरां मेळटा. तो इशू म्हजे मतदारसंघात सगळे गोंयभर उदका मातसो इशू आसा, आनी पर्टिक्युलरली इन द मंथ ऑफ एप्रील आनी मे. आनी त्या संबंदी लक्षात घेवपाक जाय की नॉर्थ गोवा जे आसा पळय न्ही, 250 MLDs आमी प्रोजेक्ट घेवपाक करतात, जेणे करून मुखाल्ले 10 वर्सां 15 वर्सां हो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. तशेंच फोंड्या तालुक्यांत सुद्दां ओपाचे बरोबरच एडिशनल रिसोर्सीस जे आमी एक्सप्लोर करून पळयतात, ताजे संबंदी सुद्दां काम चल्लें. फॉर एग्जाम्पल आतां मुर्डी वाडा म्हणटा थंय कुर्टी खांडेपारात जी आमी बॅरेज बांदपाक पळयतात, दॅट वील गीव अस ऑलमोस्ट 45 lakhs ऑफ क्युबीक मिटर उदकाचो, म्हणजेच कितलेशे MLD उदक मेळटलें आमकां. प्लस हांव म्हज्या गांवांत म्हणजे शिरोड्या पंचवाडी गांवांत आनी सावर्डे दिसता खातीर बी एक वेगळी येवजण घेवपाक पळयता, जी मुखाल्ले सादारणशे वर्स भितर कार्यान्वीत जाता. स्मार्ट सिटी अंतर्गत सांतिनेज वाठारांत जी कामां चालू आसात ती 30 मे मेरेन पुराय करपाची मुजत जिल्लो अधिकाऱ्यान आमकां दिल्ली आसा. ते प्रमाण कामां वेगान चालू आसात अशें पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. सध्या जी कामां चालू आसात ती 30 मे मेरेन पुराय करपाचो आमचो यत्न आसतलो. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाची जाप दितना बाबूशान ही माहिती दिली. See, then what happened? We are following up. The collector must have given a time limit basically for when that work should be completed and when it should be covered. I think that's the reason. What I think by 30th of this month, I think they should complete it. At least whatever they have dug up. So, as far as the smart cities had done the work earlier, next to that toilet which is there in front of Sharda Mandir school. It was not maintained and all. So you saw the plants and all were dying. So then we had instructed basically the CCP now to they have not handed over to the CCP. See, it is, they got to hand it over to the CCP for CCP basically to carry on the work, maintenance part of it. So now we have already told the CCP basically, and the maintenance is going on because now you can see at least the plant. सिवरेज पायपलायनीचे काम सुरू आशिल्ल्यान पणजी सांतिनेज रस्त्याची सध्या चाळण जाल्या. रस्तो खणून दवरिल्ल्यान हांगासावन येरादारी करपी लोकांक त्रास जाता, पूण ह्या वाठारांत रावपी लोकांक सद्याक धुल्लाच्या प्रस्नाक तोंड दिवचें पडटा. ह्या पावसा पयलीं तरी रस्ते परत सुस्थितीन हाडप शक्य ना. पावसा उपरांतूच रस्ते सारके करप शक्य आसा अशें मत PWD मंत्री निलेश काब्राल हांणी व्यक्त केलां. आयज मंत्री काब्राल तशेंच पणजी महापालिकेचे मेयर रोहित मोन्सेरात आनी PWD खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांतिनेज रस्त्याची पळोवणी करून सिवरेज पायपलायनीच्या कामाचो नियाळ घेतलो. काम पयलींचे स्टोरेज चेंबर बांदलेलो आनी तितून भितर जे ड्रॉइंग्स आसता पळय ताका फक्त ड्रॉइंग्स आसा ते आमचे मेन लायनीचे आहा. ते इंडिविज्युअल हावजाचे चेंबर हे सगळे ड्रॉइंग ना PWD कडेन. सो ते खंय फुटला कित्याक एक चेंबराच्यान दुसरे चेंबराच्यान तिसऱ्या चेंबरान मागीर मॅन्युअला कनेक्ट केल्ला. सो तो सिस्टम तेंचे कडेन इंडिविज्युअल आमचे कडेन PWD कडेन पयलींचे ते ड्रॉइंग ना जे इंडिविज्युअली केल्या. जी मेन लायन आसा तो एंटायर आमचे कितले डेप्थ आहा कितें आसा हे सगळे ड्रॉइंग आसा. आतां हितून भितर टेक्निकली खुबशी गोश्टी जाल्या. डॅमेज जाल्या कित्याक हांगा 2 पायप घालता, एक न्ही. एक जे डॉन बॉस्को कडल्यान नॉर्मली आमी आमच्या सिस्टमा भितर पयलींच्या सिस्टमा भितर ते पंपींग करून थोडे ड्राय करून मागीर नॅचरल फ्लोरान वयताले. सो आतां तेणे डॉन बॉस्को कडल्यान डायरेक्ट पंपींग स्टेशना कडेन डायरेक्ट आमचे सांतिनेज घेतली. सो ती एक लायन आसा. दुसरी जी आमची हे सिवरेज ओल्ड लायन आसा जी सुद्दां ताका जी सुद्दां कोणें NOC दिली कितें हांव तेजेर चड खंय वचना. एक्चुअली PWD काम करपाक जाय आसलें ते. जरी तरी स्मार्ट सिटीचे पयशे येयले आनी कोणाचे पयशे येयले PWD एक्झिक्यूट करपाक जाय. कारण कित्याक तांकां खबर आसा कित्याक रस्ते करता ओके वयले वयर करता ते नो प्रॉब्लेम, पूण अंडरग्रावंड सिवरेजीचें काम जें आसा इज अ व्हेरी डेलिकेटेड वर्क. कित्याक ऑन गोईंग सुवेज चालू आसतना दुसरें काम जाय न्यू लायन घालपाक. सो हेजे खातीर त्रास जाल्ले आसा. आतां हांवें आमचो रोहित बाब आसा म्हजे वांगडा, आमचे CE आसा, सगळे कॉन्ट्रॅक्टर आपयला आनी इशू जो म्हाका दिसता ताका आनीक 7-8 दीस लागतले सॉर्ट आउट करपाक. पूण आतां ओवरफ्लो जायना हें तुमी पळयल्लें आसा. ताका पयर हांवें सांगतरी तेणी टँकर घालून ते ओवरफ्लो काडला. पयलींचे जो इशू आसा पळय 2 इशू आसा. एक पयली स्टोरेज जी आसा एक न्यू लायन घालता ती कंप्लीट जावची ना. फक्त HD घातला ताका मॅन्युअल बी करपाचें आहा. ते पावसान आमी बंद दवरतले पावसान करचें ना.
सो रस्तो रिपेर जावचो ना ते पोतून पावसान फोडटले ताका मायनर रिपेर आपण फूल ग्राउंड करता सो फूल ग्राउंड करतले हॉटमिक्स करचे ना सो पावसा पयलीं बिफोर पावस फाल्यां पडलो रावचो ना पूण जो पावस आमकां 30 तारखे पयलीं जर 30 म्हयन्याचे म्हणजे 1 जुना पयलीं सगळे रिस्टोर जावन फूल ग्राउंड जावन रस्तो उरतलो कितें आसता न्ही आतां 2 गोश्टी आहा हो पयलीं स्लशी सॉयल ही माती आहा सँडी आहा आनी एका HD पायप जेन्ना घालता हे पायप 700 मिटराचे 700 मिटराचे पयले घालपाक तो रिमर घालता तो 900 मिटराचो आसता पायप घातले 700 मिटराचे पूण गॅप जो आसा तो भरपाक मेळना सो ऑटोमॅटिकली तो गॅप जो आसा तो कसडूनच भरतलो ताका काय उपाय ना सो एक पावस तरी कसडलेच भितर सायडीन पायपाचे कित्याक 900 मिटराचो रिमर आनी 700 मिटराचे पायप गॅप ते 200 MM गॅप आसा पळय खंय खंय पकडला पळय तो गॅप उरला पळय तो पावसान साथीची दुयेंसां पातळची न्हय हे खातीर कलंगूट पंचायत कामाक लागल्या दर एका पंचाक ताच्या प्रभागान वखदाची फवारणी करपाक सांगल्या अशें कलंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा सांगता साथीची दुयेंसां पातळची न्हय हे खातीर वाड्यावेली देवळां आनी इगर्जेनी वचून बसका घेवन लोकां मदीं जागृताय करतले अशें सरपंचान सांगलें. So that's why what we are doing this time is that we have given individual ward member one can with abet and one ward member is given one person. They will go to individual houses and spray that in individual houses. So these are the important thing where we have taken care of our health first and as I always say that our main motto to come back to this panchayat was sanitation and garbage free. So sanitation we have taken care of it. We are getting a good response from the health officer. We are getting good help from the parish priests. We are getting a good response from our Bhat Shanta Durga temple, and that is how if we all get together we can make Kalangut no malaria, no dengue. It's all dengue free or malaria free Kalangut. So this is only my request to all the villagers to cooperate. We will be having meetings in individual chapel, temples, small temples, small chapels, and we will go with our doctors to all the people and request them that so and so things has to be done from their side. गोय सरकाराच्या कार्मिका खात्याच्या आदेशाप्रमाण गोय नागरी सेवेतल्या 17 अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय अ श्रेणीत बढती झाल्या अधिकाऱ्यांमध्ये दीपक देसाई, VP डांगी, दीपक M बांदेकर, विकास गोवेकर, दीपाली नाईक, राजू गावस, एंथनी डिसोजा, संध्या कामत, दामोदर मोरजकर, लॉरा ब्रिटो मांद्रे द डेऊस, वासुदेव N शेट्ये, राजेंद्र मिराजकर, राजन के, प्रवीण बरड, उपासना माजगावकर, प्रशांत शिरोडकर, संजीव गावस देसाई हांचो आस्पाव आसा. बाणावलेचो रेशनाचो सोसायटकार धन्याचे गुड्डुलेसाव करतालो हे थळाव्या लोकांनी सरकाराच्या नदरेक हाडून दिल्या उपरांत आता नवो सोसायटकार नागरी पुरवण खात्यान नेमला. या दुकानाचे उक्तावण बुधवारा थळावो आमदार वेंझी वेगसाच्या हस्तुकी जाले. जी बाणालेचे फेर प्राइस शॉप जे आसा ते फेर प्राइस शॉपाचे जायते इश्यूज चलताले इतली वर्स जाली आनी ते फायनली विदाउट गोईंग ऑन द इश्यू द गुड थिंग इज की फायनली वी मॅनेज टू डू अ व्हेरी स्मूथ हँडओवर. जे प्रिवियस ऑपरेटर आसन जो नवो ऑपरेटर हू इज आमचो सगळ्यांचो वळखीचो बाब राजार पिंटो आनी तागे जी टीम आहा ही सोसायटी वार्का फेर प्राइस शॉप चलयता. सो तांकां आतां हें बाणालीचें फेर प्राइस शॉप आमी एटॅच केलां सो दॅट इमिजिएटली लोकांक जी सर्वीस आहा ती सर्वीस चालूच उरपाक. सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू रिज्यूम दीस फेर प्राइस शॉप आहा त्याच जाग्यार हे कंटिन्यू जातलें. हांव ऑल्सो देव बरो करूं म्हणटा सगल्या लोकांक
जो लोक जाचेर मुगे विश्वास आसलो आनी तांकां म्हजेर विश्वास आसून तेमी हे थोडे दीस इनकन्विनियन्स जे जाल्ले ते इनकन्विनियन्स ते मॅनेज केले म्हणून कित्याक जायत लोकांक पतोवन वयचे पडले. कोकण देर वॉज अ मिसमॅनेजमेंट ऑफ द कोटा दॅट वॉज बीन गिवन. जेन्ना लास्ट टायम मेल्ली आमी कितली 1000 किलो मिसींग आहले. So that the department will inquire and find out how they have to solve it out, find new and I think probably they have already started that process. So the chapter closed kala, we have started a new chapter. Department will deal with the old operator who was there, supplier job they pottalo, and now at least local service जी आहा ती आजसून चालू झाल्या. सिवरेजीच्या कामाचे सांगपाक शकना, पण हेर वाठारांतल्या रस्त्यांचेर पावसाळ्यात तुमकां एकूय फोंडकूल दिसचे ना अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिले. सावड्डे मतदारसंघातल्या दाबाळ, मोले आनी साकोर्डा वाठारांत उदका प्रकल्पाचे उक्तावण केले उपरांत तो उलयतालो. आम्ही ऑलरेडी चालू केल्ले प्रकल्प आसा. रस्ते आमचे इम्प्रूव जाता, खुबशे गोष्टी जाता. हांवें लोकांक गोंयच्या लोकांक प्रॉमिस केल्ले की आमचे रस्ते पावसान हे पटी खड्डे हाडचे ना. गेले पाटी हांव प्रॉमिस हांवें करचो ना, पूण ह्या वर्षीक आमी प्रॉमिस करूंक शकता कित्याक आमचें काम फूल चालू आसा. फक्त आतां खंय तरी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट काम फोडला वा सिवरेजीन फोडला. हांगा एक दोन गोष्टी सोडल्यार आसा गोंयांत पोर्टल फ्री रोड ह्या पावसान आमकां करपाच्या संकल्पना भितर जेन्ना आमी लास्ट टायम जेट पॅचर इंट्रोड्यूस केल्ले संकल्पना बरीच चल्ल्या. आनी तितूंत भितर हांव लोकां कडेन तुमचे प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक विनंती करतले की प्ले स्टोरा वयल्यान जो प्ले स्टोर आसा एप तेजे डावनलोड PW एप आसा येल्लो कलर, तो डावनलोड करून फक्त फोटो काडपाक जाय आनी धाडपाक. फुडल्या आपणाचें काम ते सिस्टम करता. गोवा टॅक्सी ॲप बेगोबेग सुरू करतले असो विश्वास पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन उक्तायला. हातूंतल्यान जो महसूल येतलो तो टॅक्सीकार थारायतले आनी हांचो फायदोय टॅक्सीकारांक जातलो अशें खंवटेन स्पश्ट केलें. राजकारण करून मोपा विमानतळार टॅक्सीकारांक आंदोलनां करपाक अशें खंवटेचें म्हणणें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, येरादारी मंत्री माविन गुदिनो आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे मेळून ह्या विशयांचेर भासाभास करून बेगोबेग निर्णय घेतले अशें खंवटेन सांगलें. आम्ही टॅक्सी गोवा टॅक्सी ॲप जो आम्ही IT तर्फे केल्लो आनी ट्रान्सपोर्टान लॉन्च केल्लो तो क्यू सिस्टमान जो आशिल्लो तो थोड्या दिसांनी लॉन्च जातलो एज अ ॲप. मुख्यमंत्री माविन आनी हांव जेन्ना बसून हो प्लॅन काडिल्लो ते लोकांच्या हितानूच काडिल्लो. ज्या तरेन ते राजकारणान लोकांक वापरप जाता तातूंत इट इज नॉट फॉर मी टू कमेंट, बट आय थिंक आमचो कलीग बाबा प्रवीण हल्लेकर हॅज रायटली पॉयंटेड आउट की ही इज ट्रायंग टू हेल्प हीज पीपल आणि पॉलिटिक्स जाल्ल्या कारणान ते खंय ना खंय तांकां त्रास करपाचो प्रयत्न आसा. शेवटी जे मुख्यमंत्र्यान सांगलां आनी तांकां ब्लू टॅक्सी जाय आनी कितें जाय सगळें मान्य केलां तेन्ना सरकाराक प्रोसिजर वायज ही दे हॅव टू गो. आनी आय थिंक माविन ऑल्सो इज ऑन रिकॉर्ड हाऊ इज डुईंग इट फायल मुवमेंटाचेर. सो एकदम इतले तरेन ज्या तरेन लोक थंय हें करता इट इज समथींग वीच पीपल इन पेडणे एरिया शूड नो दॅट इट इज ओनली बीइंग डन फॉर देम एज अ स्पेशल केस ऑन द कमिटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू दॅट ए पर्टिक्युलर एरिया. सो ब्लू टॅक्सी आयल्यो बाकीच्यो त्यो सगळ्यो बऱ्यो आसा, पूण ॲप येवन त्या सगळ्यो गाडयो त्या ॲपाचेर येवन इम्पॉर्टंट इज टेक्नॉलॉजी नीड्स टू मूव आनी आय एम वीथ दॅट पर्टिक्युलर थॉट. माविन इज वीथ दॅट आनी CM इज वीथ दॅट. सो म्हाका दिसता गोवा टॅक्सी ॲप एकदां लॉन्च जालो विल गीव अ ओवरऑल पर्स्पेक्टीव नॉट ओनली टू मोपा बट टू दॅट स्टेट where director of transport notified rates which are much higher are coming on that app आणि जे रेवन्यू येता तो सगळो रेवन्यू परत त्या टॅक्सी भावांचो एसोसिएशनूच चलयतलें ते ॲप आनी एसोसिएशन येना वयर आसा तेच डिसायड करतले कोणाक सरप्लस रेवन्यू दिवपाचो तो. हे सगळे पास्टान उलयल्ले आसा. ह्या दिसांनी रोखडेच आमी लॉन्च करता करता स्टेक होल्डर्सां कडेन उलोवन वी विल एन्श्योर दॅट एवरीबडी इज टेकन इन कॉन्फिडन्स. एज फार एज द पेडनेम इश्यू इज कन्सर्न आय थिंक माविन एंड चीफ मिनिस्टर आर हँडलिंग इट एंड माविन विल बी द रायट पर्सन टू टॉक ऑन. वीज खात्या वतीन पावसा आदींच्या पूर्व तयारेच्या कामाक सुरवात जाल्ली आसा. दक्षिण गोंयांत 21 मे ह्या दिसा 3 ते 4 वरां खातीर वीज पुरवण बंद दवरपाचो निर्णय घेतिल्ल्याची म्हायती वीज मंत्री सुनील ढवळीकारान दिली. मनसून कामाचे ज्यो गोष्टी पॉवर डिपार्टमेंटा मार्फत घेवपाच्यो आसा त्यो ऑलरेडी चालू केल्या. शटडावन आमकां जाय तेंय आमी शटडावन थोडे 21 तारखेक घेता सावथ गोवा आनी त्या खातीर सादारण 3 तासांचे ते 4 तासांचे शटडावन घेतले आनी सकंद सावथ गोवाचे जे प्रॉब्लेम आसा ते कमी करपाचो प्रयत्न. अंडरग्रावंड केबलिंग जवळ जवळ आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीत 60 कोटी जे हांवें एश्युरन्स दिले सभागृहाक तें काम चालू. सगळे मेळा अंदू इन एडवान्स सगळें गेल्लें आसा. आतां तुमकां कंप्लेन आयल्या म्हणजे मरे हाडाक दिता ते कोण कंप्लेन करता.
राष्ट्रीय खेळा सर्तीचो लोगो अनावरण करपाची कार्यावळ 14 मेक सांजेवेळा 6:30 वरांचेर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात जातली अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली। मजगती ऑक्टोबर सोंपता म्हणसर ही सर्त जातली अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगले। 37th नॅशनल गेम 2023 गोंयान होस्ट जाता एट द एंड ऑफ ऑक्टोबर आणि फर्स्ट वीक ऑफ नोव्हेंबर 2023 आणि ह्या संदर्भान आमचो पयलो जो प्रोग्राम जो आसा तो आमचो लोगो लायनचो सेरेमनी 14 मेक श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर सांजेच्या 6:15 जातलो आणि त्या संदर्भान तुमकां सगळ्यांक इन्विटेशन आसा, तुमी सगळ्यांनी तो कवर अप करचोच आणि एकंदरीत हेजी आमच्या नॅशनल गेम्साची तयारी जशे वेन्यूज म्हणू नाकात किंवा त्या दिसा सुद्दां ज्यो आमी एप्रुवलाची वाट पळयतात कितले डिसिप्लिन्स जे आसतले आणि त्या संदर्भान त्या दिसा तेजें अनाउन्समेंट जातलें अशी आमकां अपेक्षा आसा आणि तुमी सगळ्यांनी येवचें अशें तुमकां सगळ्यां कडेन मागणी आसा। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। आतां रोखडेंच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटिन। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।